This program is brought to you by Shyam Shetye, Anant Lakshmi and Sons Ventures Private Limited and Shetye Group. Shetye Group, a dream home for every Goan. Just imagine. नमस्कार, श्याम शेट्ये, अनंत लक्ष्मी अँड सन्स वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शेट्ये ग्रुप अ ड्रीम होम फॉर एव्हरी गोवन प्रस्तुत जस्ट इमॅजिनाच्या ह्या भागात तुमचे स्वागत मित्रांनो. जस्ट इमॅजिन. निश्चित जाल्ली असेंब्ली आणि गोयच्या अति महत्वाच्या भावजी आणि काय हेर प्रश्नांचेर आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे बारीकशी वार्तालाप केली. जस्ट इमॅजिन. सीएम, आज सुरुवात मातशी वेगळी करूया. माईक दितलो बरं तो. तुवें ओपोजिशनाक इतलो बरो स्पीकर दिलो आनी आमी तुका मायक दिवचे ना? अशें कशें तें? सेम आयज आमी एका थिएटरान बसल्या फर्स्ट टायम इंटरव्यू, सो तुमचें फिल्मी ज्ञान मातशें चॅक करुया. म्हाका एक सांगा, टायटॅनीक खंयच्या वर्सा रिलीज जाल्लो? इन 1997. 1997. पळोवया गुगल महाराज कितें म्हणटा. आई करेक्ट मरे, 1997 टायटॅनिक रिलीज. बरें, आनी एक क्वेश्चन. मिथुनाचो आज का रावण खंयच्या वर्सा रिलीज जाल्लो? इन 2000. पळोवया गुगल महाराज कितें म्हणटा. करेक्ट मरे. कितें फिल्मी ज्ञान रे तुजें सीएम. सीएम, नॉर्मली आमच्या गोंयांत केन्ना आर्ग्युमेंट जाता, झगडी जाता तेन्ना आमी पळयता की अशें बापूय बी वयर काडप जाता. पण एसेंब्लीन आमी पळयलें जेन्ना झुजताले ओपोजिशन आनी रुलींग, तेन्ना भावजी बिवजी वयर काडले गेले. सीएम, हो भावजी कोणाचो एक्झॅक्टली आनी कोण हो भावजी? कोणाक खबर आसा जाल्यार सांग म्हाका, हात वयर कर. तूं त्या चेड्याक विचारता, तेच कोणाचे तरी भावजी जावपाचो विचार करता आनी तूं तांकां विचारता कोण भावजी? एकट्याकूय खबर ना. कशें आहा सीएम, तांकां खबर ना कित्याक तांचे कडेन काळी वॉक्स वॅगन ना न्हू. तुमचो त्या भावजीक कितें मॅसेज? एक म्हणजे भिवपाची गरज ना. कितें सांग, ही असेंब्ली त्या भावजीन गाजयली सामकी. तेकाय ताळयो मारा मातश्यो. सारकें. सर, आमी 100% टॅक्स भरता सांगता इतलोय, जाल्यार गव्हर्मेंट आपले 100% काम कित्याक करिना कंप्लीट? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गव्हर्मेंट टू गिव द 100%. ताळयो. सर, तुमची सुरवात कशी जाल्ली करियराची? माझ्या करियराची सुरवात हांवें 4,000 रुपयान केल्ली. तुम्ही तुमचं करियर 4,000 सुरुवात केल्लो सीएम. म्हणून आयज तुमकां कोटी कोटी नमन करता हांव सीएम. जस्ट इमॅजिन. म्हाका एक समजना, गोंयान 165, 110, 150 इंचीस पावस पडून सुद्दां गांवांनी डिसेंबर म्हटल्यार उदकाचे हाल कशें जाता? डिसेंबर, नोव्हेंबर, ऑक्टोबर म्हटल्यार कित्याक हॉट मिक्स केल्ले रस्ते एका म्हयन्या वयर दवरीत ना, रोखडेच फुट्टात. कित्याक आमकांच आम आदमीक टॅक्स मारून जाम आदमी करतात? कित्याक पेट्रोल लास्ट 6 म्हयने 97 रुपयाचे स्टॅच्यू जाला, हालत ना, कमी जायना, कांयच समजना कित्याक अशें जाता. पूण एक गजाल म्हाका सारकी समजली हां, ती म्हटल्यार पयलीं पळयात तुमी ही. परत एकदा पळया. MLA फळदेसाय गोविंद गावडेच्या पांयां पडलो. कित्याक पडलो? तर गोविंद गावडेची सरकारान दाळ बरी शिजता म्हणून बी आसत एक वेळ. खबर ना तुमकां कांय खबर ना. जस्ट इमॅजिन. कितें जालें सर? तुमी हालीं ओग्गीशे. खूब कडेन आमी पळयता, तुमी पळयलें आसतलें, हांव मातसो ओग्गी आहा, चड उलोवपाक वचना इतल्याच खातीर. एका टायमार तुम्ही सीएम सावंताक सायडीक काडून स्वता सीएम जावपाक सोदताले. पण आयज कितें? हांव आयज म्हाजें मातशें चुकलें. विश्वजिताक सीएमान पंक्चर केलो अशी लोक चर्चा करतात.
म्हणून हांव मातसो शांत आहा, कित्याक म्हाका खबर आहा की कितें कितें चर्चा चल्ल्या. म्हणजे आतां ह्या फुडें हळूच भायल्या भायर दिल्ली वचपाची, अमिताक मेळपाची तशी परिस्थिती ना. परिस्थिती सामकी गौतम गंभीर आसा. हे गोंयान, आमच्या गोंयान ओलो आनी सुको कचरो वो खंय क्लियर जायना. जाता मरे, आमच्या थंय जाता, रेग्युलरली जाता. बेश्टोच सांगता कितें. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो नमस्कार, आणि परत एकदा आमी हांगा बसतात, मेळटात, आणि आमचे इश्ट आमच्या बरोबर आयज हांगा आसात. किशोर बाब, आत्तां आमी सीएमा कडेन उलयताले, तेन्ना सीएमान सांगलें की तेणी आपलो करियर 4,000 रुपया पगारान सुरू केल्लो म्हणून. सो तुमी जेन्ना पयलो जॉब तुमचो धरलेलो पळय, तेन्ना तुमी पयल्याच दिसा बॉसाक कितें सांगलें? सर, वॉट इज दीस? आनी पयल्या दिसा अशेंच म्हटलें तुवें, सर वॉट इज दीस, पयल्या दिसा कामाक? अशें म्हणूंक शकतात काय कितें? आनी तूं रवी मुडान गेला कितें रे, घुस्पयता मरे. एसेंब्ली पळोवन आनी ही सगळी प्रोसिडींग्स पळोवन आमी मिनिस्टर MLA कडच्यान आमी कितें शिकले? कितें शिकलें अशें जर तूं म्हणशीत गेल्यार हेतूंतसून आमी कांय शिकोंक ना. जोएल बाब, यू एग्री विथ दीस? I completely agree with Kishore on one count that आम्ही कांयच शिकूंक ना. शिकले मरे, भाऊजी 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 भाऊजी. पांडुरंग बाब, कितें चल्लां हें? ही पोरकटपणां जी आसा ती म्हाका दिसता हांवें पयली फावट पळयल्या म्हाज्या पूर्ण करितून. एक किशोर बाब, अशी एक एसेंब्ली हांव चित्ता, मागता अशी आसची की मेंबर्स स्पिकराक सामके खरे थार्र भितात, अशी एक एसेंब्ली. हांव फक्त एक इमॅजीन करता. तें हांव करता मरे. दम आसा काय कितें? आमी एसेंब्ली पळोवन कितें शिकले, जरी आपल्या फुड्यान जर एक मायक आसलो तरी एसेंब्लीन, सभागृहान स्पिकर हो इम्पॉर्टंट आसता. आतां तो मायक मदीं मदीं चलनासलो, बंद पडटालो, ती एक वेगळी गजाल. अशें 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 करताले ते. तुका सांगू किशोर, थोडे हितून तांकां खबरूच आसना ते कशें ऑपरेट करप आसता तें. सामकें सामकें किशोर बाब. आमी ही आतां केळी, तरबूज, आंबे पिकोवपाक व्हडा प्रमाणान कॅमिकल्स यूज जातात. म्हणून हांव फळां खायना. म्हाका फळां खायना ह्या खातीर. हांव फळांचें स्पिरीट घेता, पण फळां खायना हांव. केन्ना बसपाचें तें सांग आतां. आयज बसपाचें केन्ना म्हणटा रोखडेंच आयज, रोखडेंच आयज आयज शिवराक मरे आमी. जस्ट इमॅजिन. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, एसेंब्ली सेशन जर एक मोबायल डेटा अशें धरलें जाल्यार जे मेगाबायट्स आनी गिगाबायट्स यूज केला पळय डेटाचो, तो विजय सरदेसायान ताट पुसून जेलो म्हणटात पळय, तशेंशें कितें केलां विजयान ह्या एसेंब्लीन. सामकें कोणी पळयल्यार सांगतलो, कोणी पळयल्यार म्हणटलो की दीस सेशन वॉज विजय सावंत, विजय सावंत, विजय सावंत, विजय सावंत, भाऊजी विजय काब्राल, भाऊजी विजय काब्राल, भाऊजी विजय काब्राल, भाऊजी. मित्रांनो, सम लायटर मुवमेंट्स फ्रॉम रिसेंटली कन्क्लुडेड स्टेट एसेंब्ली. एसेंब्लीन घडलेले काही हलके फुलके आणि मजेदार आणि गमतीशीर असे काही जे प्रसंग असे ते तुमच्या मुखार. एन्जॉय करा, जाय तितले घेया तुमकां. चला. काल मायक बंद उडयल्लो, आज बटन चलना. हें कितें स्पीकर बंद उडयलो तुजो? काल बंद उडयल्लो सर, काल बंद उडयल्लो. कोणी बंद उडयलो काल? कोण बंद उडयलो चॅक कराय, कोणान बंद उडयलो स्पीकर सर. मातशें हो बटन चलना आज. हें कितें काय जालें? हूंय येत स्पीकर सर, मातशें हें चॅक कराय, बटन व्हडलो आहा हिंगा. अरे आवाज आयकूंक येता. काल व्हेरीफाय कर कोणी बंद उडयला. कंटिन्यू. विजय, काल कोणी बंद उडयलो तुजो मायक? हा, आमी तो तेणीच काडला. हांव जॉयंट क्वेश्चन हें आहा, दामल्यार नंबर 3 येता. अशें जावंक जायना. आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू हॅव टू क्लीन इट अप, which is not happening here. Check. Yeah, I was saying under item 7. अरे टेंडर आता केलो पोस्ट फॅक्टो म्हळ्यार कितें? सर, स्पीकर सर, टेंडर पोस्ट फॅक्टो करूंक ना. टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला. सो फक्त तो स्पीकर सर व्हडल्यान उलयलो काय ना, लोकांक मागीर तेच्या खरें दिसता, हळू उलयता. बरें. आतां लो उलयता म्हणटू काय लो क्वेश्चन विचारता. 78 lakh square meters were acquired. मारल्या मरे. आमी आमचे पयलीं 3 नांवां पयलीं आसले. शिशेगाद रे.
अरे तू तू तो विचारता असताना दाबले मरे ते तू कन्फ्यूज जाला. येस अलेक्स वांग ठीक आहे सर तो आता उलयन टायम वेस्ट करता. इन बिटवीन दीस हे 9 लाख जे स्क्वेअर मिटर ताका दिल्ले तातूंत तुका 40% येवपाचे आशिल्ले ते तुमी वेव केले. स्पीकर सर 9 लाख स्क्वेअर मिटर. स्पीकर सर तूं प्रॉपर्टी तुजे कडेन व्हडल्यो आसत आमचे कडेन तितल्यो ना. स्पीकर सर तो भाटकार. ओके भाटकार 9 लाखाचो न्ही तुवें 9 लाखाचो भाटकार भायलो केलो GMRक. स्पीकर सर तो भाटकार मळकर. स्पीकर सर म्हाका प्रॉपर्टी सरदेसाय म्हणून आयकला तुवें म्हणिल्लो कोणें. स्पीकर सर हांव हेजेर येता की येस येस postpone question number 2. सर म्हाका Elton D'Costa. हाऊस कमिटी जावपा जाय. सर हेजेर एक हाऊस Postpone. कमिटी सर हाऊस कमिटी question number 2. Elton D'Costa. आवाज येना काय आवाज येना. सर रुलिंग दिया तुम्ही. आम्ही मागतात हाऊस कमिटी करे सर आणि खबर करूया तुम्ही सर एका टाइम स्पीकर सर आमका हाऊस कमिटी करे आणि खबर कर. उत्तर मुख्यमंत्री उलयात एक मिनिट बसून घ्या मुख्यमंत्री सांगा तुम्ही किती सांगतात. हाऊस कमिटी दी. हाऊस कमिटी विजयबा बसून घ्या मुख्यमंत्री सांगतात. कामकाज हांव मिनिस्टराक चॅलेंज करता की तुका व्हरोंक येता घरा कडेन व्हरपाक येता आमी या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन च्या पिवया आमी भाजी पाव खावया आनी मागीर फुडें या मागीर व्हरता तुका बरें जेवण दिता बरें नुस्तें दिता आमच्या मानशांचें नुस्तें आसा बरें दिता तुका. स्पीकर सर फॉर्च्युनेटली हांव नुस्तें खाता. पयलींचो मंत्री फाटल्यान बसला काय वर म्हज्या पयलींचो मंत्री फाटल्यान बसला तो नुस्तें खायना. नुस्तें खावपाक हांव वयता स्पीकर सर म्हाका कांयच बोलना म्हणजे फॅमिली हाडटा सगळ्याक हाडटा. मिनिस्टर अजून पर्यंत सांगूना की बाबा आमकां शॉर्टफॉल आसा शॉर्टफॉलाचे आपूण ते कंप्लीट शॉर्टफॉल काबार जाय सर आपूण भाषण करता स्पीकर सर. पीसीबी डिपार्टमेंटाक स्पीकर सर तो प्रश्न खंयच्याय खंय पावता स्पीकर सर. प्रश्न विचारू हांव उत्तर दिता स्पीकर सर. प्रश्न विचारू हांव उत्तर दिता तो भाशणा भितर खंयच्या खंय पावता. प्रश्न विचार स्पीकर सर. तुम्ही भाषण ताजें आयकलां स्पीकर सर. प्रश्न विचारले जाल्यार हांव आशा तिका करूंक शकता. तुम्ही ताका सांगा म्हाका बस ताका बस सांग. म्हणल्यार कितें टॅक्सीज आर नॉट बींग कलेक्टेड. यू आर अ डेट रिडन स्टेट. यू आर टेकिंग लोन्स टू पे लोन्स विच यू हॅव आस्क्ड बिफोर. रुलिंग पार्टीचे आमदार आहात ते बाबा रेजिनाल्ड बी इव्हेंट करूंक लागला काय म्हणून सारके सगळे इव्हेंट आहा. खंय गेलो तो गेलो सारको बरो आयला किंग मोमो कसो. स्पीकर सर कर ताका हे वर्सा रोहन ताकाच कर. ते सिमित्रीचेर बरयल्लें आसता आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. तुम्ही सदांच चिंतच्या तुम्ही रुलिंगान आसतले म्हणून. एक दीस तुम्ही हांगा रावन बॉब मारूंक लागतले. ना ना आमकां भितर घ्या बॉब म्हणल्यार हें कर म्हणटलो एक्सपंज ते म्हणूं ना मागीर मारतलेच तुम्ही. ना हे कळे लोकशाहीचो हत्या म्हणून. स्पीकर सर एक क्लियर कट हांव सांगूंक सोदता मुखेलमंत्र्यान सांगचें 3 वर्सान ही ताका आयडिया कित्याक येवंक ना. आतांच कित्याक आयली मडगांवाक मार खातकर शेण खातकर कितें कितें तू आता शेण घाल्ले कितें म्हटलं आता शब्द कितें म्हटलं तुवें. स्पीकर सर 15 जाण उबे रावले फोटो. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता म्हाका तें लागूंक ना तुजी हांव स्टोरी आयकूंक बसूंक ना. शेण खावपी शब्द म्हणप बरोबर न्ही. बरं ओके एक्सपंज कर. हल्ले हल्ले स्पीकर सर परत एकदा स्पीकर सर बरोबर न्ही बरोबर न्ही. काढ काढून उडयात. बिलाचेर उलय कितें ते शेण खाल्ले शब्द काढून उडयात. तुका नाका जाल्यार उलोवपाची जाल्यार संवय. स्पीकर सर 15 जाण उबे रावले मुखेलमंत्र्या बरोबर. मतां पडटना 10 पडली. आतां ताचो जय जयकार करुया 15 जाणांचो. तो तुज्यान जालो हँडल ताका. आतां ताणें ऑफिशियल लँग्वेज दीस सांगलो फेब्रुवारी म्हणून. आतां बेगीन येता न्ही तो म्हणून ताणें एक कितें आमकां एक गुंगी दिली फेब्रुवारी म्हयन्यात न्हिदा म्हणून. आतां हांव मागता सारको पॉइंटेड सगळे गव्हर्नमेंट वेबसायट सर गुंगी तो दिता लोकांक त्या खातीर मातशें थोडेसं ताका खबर आहा. स्पीकर सर सगळ्यो गव्हर्नमेंट तूं दोतोर मरे गुंगी तुवें दिवप आमी कितें. तो दुसरी गुंगी आहा तुज्या कडेन म्हणून मदीं मदीं ती तूं आतां कसलो दोतोर तो नकळो हांव पूण तूं दोतोर म्हणून लायता. गुंगी बिंगी वखद कोण दितात दोतोर दितात न्ही ते. आमी कशें दितले आमी शेतकरी. देवा कडेन उलोवपी जो मनीस आहा पळय ताच्या इजी मरे बिलां कितें जाय
सांग बरं देवाकडे उलय आणि कर पूण काबार. स्पीकर सर, देवाकडे उलोवपी मनशा खातीर तुम्ही हे करता? देव इझिली करतो हे काम. म्हाका समजना तुमचे स्पीकर सर. अरे आशिल्लेच तुम्ही माळ म्हयन्यान ताका व्हेलो म्हणून जाले. सुदीन सांग मातशें उबे रावन कसोच सांगना. परत पोटान दुखता कित्याक ते कळ्ळें आतां. भाऊजी पार्टी भाऊजी काय भाऊजी काबराल भाऊजी भाऊजी तुझे फायदा दिता तुझे डिव्हिजन माग आता उबे. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. Just imagine.